म्हाका दिसता आज सध्या गोयच्या लोकांनी एकदम जागृत जावपाची गरज आसा। कोर्टान दाखोवन दिले की फॉरेस्ट म्हणा आणि आमच्यो ज्यो हेजे कन्वर्शन करपाचे जो प्रोसेस जो चालू केल्लो आसा हा विश्वजीत राणेन आता बाय प्रतिमान सांगला त्या प्रमाणे 25 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया ही या विश्वजीत राणेन कन्वर्ट केल्ली आसा। कोणाच्या फायद्या खातीर आमच्या गोंयकारांच्या फायद्या खातीर काय स्वताचे जी कितें मालमत्ता आसा त्या फुडल्या आनीक 20 हे करपा खातीर भरपाई करपा खातीर हो आमी समस्त गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। आणि अशा DCP सारख्या पदाचेर अथवा जो आमचे फॉरेस्ट जे आसा ताका लागून आमचे गोंय वळखले वता, आमची जैव विविधता आसा, एनवायरमेंटल हे जो सगळो आसा ताका लागून आमकां वळखता, हे जर आमकां साल्वार करपाचे आसा जाल्यार विश्वजीत राणे सारको मनीस फॉरेस्ट मिनिस्टर आसूंक शकना आणि DCP मिनिस्टरूय म्हणून ताका डॉक्टर प्रमोद सावंतान दवरतो ना। आता आमी हे सगळें आयकता की हांगासर मिनिस्ट्री आसा ती रिशफल जावपाची आसा। हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक करता, पयल्या प्रथम हो जो विश्वजीत राणे जे आसा ताका तुमी सॅक करा, तेन्नाच हे गोंय जे आसा ते सुरक्षीत उरतले अशें म्हाका सांगपाचें आसा। देव बरें करूं।